Suttka, chapter 2. लिवायचे कुलींत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लिवायचे एके धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गोrbhest जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो polleunk ekdom sobit dista dekhun तिणें 3 म्हयने तिका लिपोवन दोवरलो. ताका anink लिपोवन dovrunk zaina तें पळोवन तिणें lovheanchi एक panttli केली आनी ताका दामूर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो आनी ती panttli न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयस थावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारावची धूव न्हंयेंत न्हावूंक आयली ती आनी तिच्यो चाकोडणी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक panttli पळयली आनी आपल्या चाकोडणीक ती हाडूंक लायली. ती उगडटोच तिका रडटा तो एक भुरगो दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें, हो एक हेब्रोवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारावचे धुवेक म्हणलें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रोवा मदली एके बायलेक हांव आपोवन वचूं? फारावचे धुवेन म्हणलें, हय वच, आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारावचे धुवेन म्हणलें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद आनी दी आनी तुजी मजुरी हांव तुका दितोली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताचो परामोस केलो. तो भुरगो वाडटोच तिणें ताका फारावचे धुवेशीन हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइजेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोन व्हडलो जातोच मोइजेस एक दीस आपल्या भावा भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितलें जोड तांचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एका हिब्रेवाक आपल्याच लोकांतल्या एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. हेवटेन तेवटेन नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेंवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परत आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलोल्याक ताणें म्हणलें, तुज्या सांगात्याक मारून तूं कितें करूंक सोदताय? ताणें ताका प्रतिपाल केलो, आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय? मोइजेस भियेलो आनी आपणाच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केल्ली ती वोस सगल्यांच्या कानार पडली. फारावन ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइजेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइजेस फाराव सोशिलो पळून वचून मिदियानाच्या देसांत वस्ती करूंक लागलो आनी एके बांयचे शीन वचून बसलो. मिदियानाच्या यादनिकाक 7 धुवो आसल्यो. त्यो थंय आयिल्ल्यो आनी उदक ओडूंक लागल्यो. आपल्या बापायच्या हिंडा खातीर तांणी उदकाचीं आयदनां भरलीं, पूण कांय राखणे थंय आयले आनी तांकां धांवडायल्यो. ह्या वेळार मोइजेस तांच्या आदाराक आयलो आनी तांच्या हिंडांक उदक काडून घालें. त्यो घरा आयल्यो तेन्ना रेवेल तांच्या बापायन विचारलें, आयज तुमी इतले बेगीन कशीं घरा पावलीं? ताणें म्हणलें, एका इजिप्तकारान आमकां राखण्यांच्या हातांतलीं सोडयलीं आनी आमच्या हिंडाक ताणें बांयचें उदक काडूनूय दिलें. बापायन आपल्या धुवांक विचारलें, तो आतां खंय आसा आनी ताका तुमी थंयच कित्याक सांडलो? चलात आनी ताका हांगा आमचे बरी जेवणाक आपोवन हाडात.
तर मोइजेस तांगेर रावलो आनी जेत्रोन आपली धूव मोइजेसाक पोतीन करून दिली. जिपोरा तिचें नांव. तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी गेर्शोम म्हूण नांव दिलें. मोइजेसान आपणाच भितर म्हणलें, ह्या गांवांत हांव परदेशी. थोडी वर्सां उपरांत इजिप्ताचो पादशाय मेलो. इस्रायल पोरजां गुलामपणान रुडोन कोत्ताली आनी देवाक उलो मारताली आनी गुलामपणान थावन मारलेलो तांचो उलो देवा फुड्यान पावलो. देवान तांचें रुदोन आयकोलें आनी अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक केलोले भासावणेचो ताका उगडास जालो. इस्रायल पोजेन भोगलोलें दूख गुलामपण देवान मोनान घेतलें. देवाचें उतर हें.